सुरवातीक आमी गीत घेवया A5 पेज नंबर 3. A5 पेज नंबर 3. भुरग्या भक्ती सोम्या गायन करून येता विश्वास करून येता बाबा मुखार येता आज्ञा सोतान बापा बसूंक येता तुका आज्ञा सोतान बापा बसूंक येता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी माये मोगाचो येवकार हे मिसाचे भेटेंत व्हड्या भावार्थान आपुरबायेन मोगान तुमी हो दोंगर चडून पिलार येतात पादांच्या पांयाशी व्हडी आर्गां दिवंक जी देणी तुमकां फावो जाल्यात. आनीकूय जायते आवंडे गरजो आमच्या काळजांत मनांत आसात तेय आमी आयज ह्या मिसार घालता. पादांच्या मजतीन आमी मागता देवाची खुशी जाल्यार ही देणी आमकां फावो जावं. आमच्या पासत मागतना ओबाल देख आमचो भाव बरो ना ताच्या पासत मागुया. एमा हाच्या पासत मागोंत आयला ब्लड कॅन्सर जाला. आमचे एक आदली वॉलंटियर रोजी ताचो आयज वाडदीस तेचो आमी गुडास करुया. आनीक सगळें तें सांग पासत मागतना आमी खरें जेजूचे शिस्त जावंक आनी आमच्या जिविता उदेशी ताचें राज आमी परगटूंक आयती जावंक ह्या मिसार खेरीत भाशेन मागुया. आनी बॅट बापाक मानता तसली सांग आमी पातकी ओस्कोत म्हणून ओळखून घेवया आनी आमच्या चुकींचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं खालतीकायेन बोगसुणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांगवार मारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करा म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia, Sumia, kaklut kor. Sumia, 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 kaklut kor. Krista, 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 kaklut kor. Krista, 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 kaklut kor. Sumia, 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 kaklut kor. Sumia, 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 kaklut kor. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली
तुवें आमकां सोडयलें तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. उजियास प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रामाक चलूंक शिकयलें आनी ताका म्हज्या हातांत घेतली. तरी हांवें ताचो परामोस करता म्हूण तांणी वळखूंक ना. काकलुटीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगयता तशें हांवें तांकां वेंगयलीं आनी ओडोव घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतोता, हें चिंतून सगळो म्हजो जीव कापता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. हांव एफ्रामाचेर आनीक निसंटोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंतोन करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या मुखामळाचो परसोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो परसोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गोंवळी, तर आयक आमकां. केरुबी वयर शिंवासनार तूं बसून आसाय. तुजें बळ उक्तेपणीन दाखय, आमची सोडवण करूंक ये. सबाब तुज्या मुखामळाचो परसोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. दोलबाराच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गांतावन नदर मार ही तुजी दाखवेळ. कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोली दाखवेळीक बाळगूंक ये. सांबाळ सबाब तुज्या मुखामळाचो परसोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबी रावया. Aki povit soba, ekut soltozva, soviatoshi porta, pizzo ekvotrakta, Sorves porazzo Isus, Sorves porazzo Isus, Sorves porazzo Isus, Sorves porazzo Isus. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून स्वर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परकोट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबडें लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक गुठी, वो 2 आंगावलीं, वो वाणो, वो दांडो, कित्याक वावराड्यांक आपलें जेवण खाण फावो.
खंयच्या एका नोकरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरले भायर सरोसोर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली, फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतल्या वो नोगरांतले भायर सरून तुमचे पांयाची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोगरा परस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा ओदीक दिळाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो शुभ वर्तमान आमी आयकला. जेजू आपल्या 12 शिसांक धाडटा सुर्गींचें राज लागीं पावलां म्हूण सांगूंक आनी बरी खबर परगटूंक. ही बरी खबर कितें? What is this good news that the apostles have to spread and preach? ही बरी खबर आमकां त्या आदल्या कोरांत ओ आयच्या पयल्या वाचपांत स्पश्ट जाता. ओसेया आपले बुखार बरोवन म्हणटा, हांव सोर्वेस्पोर, मोगाळ, दोयाळ, काकुत्सार, पूण तरी आसतना इस्रायल पोरचेन म्हाका सांडला. ते म्हाका सांडून म्हजे नेम कायदे पाळी नासतना खुड्ड्या देवाची पुजा करतात. हांवें तांकां इतलीं सांबाळलीं, म्हज्या गोपान घेतलीं, वेंगोयलीं, किस दिले, ताका हांवें जेवण खाण दिलें, तरी आसतना तेणी म्हजो मोग करूंक ना. आनी तरी आसतना हांव तांचेर रागार जायना. हांव तो सोर्वेस्पोर देव, हांव मनीस न्हय. असल्या उतरांनी म्हज्या भाव भयणो प्रोफेट ओसेया आमकां अदीक एक आयडिया दिता. आमचो देव कोण तो? मोगाळ. आमी पातक केल्यार पासून आमकां वेंगोवंक सोदता, बोगसणे दिवंक सोदता, पेकोवणी दिवंक सोदता. आनी हीच देवाची बरी खबर जेजूनय परगटली, अदीक स्पश्ट केली आपल्या जिवितांत, आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी. आनी हीच बरी खबर आयज तो 12 शिसांक दिता आनी म्हणटा, ही परगट करात, पिडेस्तांक बरें करात, जे पातकाचे गुलाम जाल्यात, तांचे देवचार बसला, तांकां सुटयात, मेकळीं करात, शांती तांकां दियात. म्हजे भाव भयणो, आयज जेजू सगल्यांक उलो मारता. हें राज विस्तारूंक जाय, हें सगल्या कोनशांनी पावोंक जाय. कोण कोत्तलो? दुबावना पयले सुवातेर हें काम पाद्रींचें, माद्रींचें, मिस्योनारांचें. आमचे पिलारचे पाद्री जाय ते पयस मिसांवाच्या गांवांनी वचून हें देवाचें उतर, ही बरी खबर परगडटात. सांडो उतरांनी आनी आमचे जे कार्य आसतात, काम आसता, इस्कॉलां आसतात, सोशल वर्क आसता, समाजीक वावर हाचे उद्देशी. पूण घडये आमी म्हणत हें काम फकत पाद्रींचें, माद्रींचें, मिस्योनारांचें. आमचें काम कितें? वांजल बरयला तो फकत पाद्रींकूच न्हय, सिस्टरींकूच न्हय, सगल्यांक आमकां, दर एका क्रिस्तांवांक सांडो. पूण आमी कशें परगट करतलें? हें देवाचें उतर कशें आमी दुसऱ्यांक सांगतलीं? उगडास म्हाका येता बागेवन फ्रांसीस आसिसी, आमी जाणाव सान फ्रांसीस आसिसी एक दीस खंय एका ब्रदराक घेवन, जे सेमिनारीन शिकताले, घेवन गेलो एका गांवांत आनी ताका सांगलें, आयज आमी ह्या गांवांत सरमांव दितले. तो ब्रदर खुशी जालो, सरमांव दितले, म्हाकाय चान्स मेळटलो. आनी तेणेंय 2 आपणाचीं उतरां बरयलीं, म्हाकाय चान्स मेळ्ळ्यार हांवूय एक धाकटलो सरमांव दितलो म्हणून. आनी तेणें गांवांत भेट दिवंक सुरू केली. एका घरांत गेलो, कशें आसात तुमी, भुरग्यांक
आशिर्वाद दिलो कोण जाणटी आसात तांचेर मागणें केलें तांची खबर घेतली दुसऱ्या घरांत गेली कोण वाटेर आसताले तांकां बरी जाप दिली कोण आपल्याक दूख कोश्ट आपले सांगतालो ते आयकले तांकां एक बरवंसो दिलो गोठाय दिली आनी मुखार गेले अर्दो वेळ सोंपलो ब्रदर सांगतात रे सरमांव कमेज करूंकूच ना फादरान सांगलेलें सरमांव दिवंक वयता म्हणून तो लोकांक मेवता खबर घेता मागणें कोत्ता आनी शेवकी तांचो वेळ सोंपलो आनी परतून ते घरा येयले आनी ब्रदर मातसो निराशी जावन ताका म्हणटा फादर फ्रांसीस तुवें सांगलेलें तूं सरमांव दिवंक वयता म्हणून त्या गांवांत तुवें सगल्यो वस्तू केल्यो पूण सरमांव दिवंक विसरलो आनी सान फ्रांसीस ताका सांगता ना हांवें सरमांव दिलो तूं आनीक तुजे तकलेन जायत्यो वस्तू आसता सो देखून तूं विसरलो नो आय प्रिच्ड हांवें सरमांव दिलो कसो असो पोलपुत्रा चोडोन म्हज्या भाव भयणीनो अशें म्हणून न्हू जेन्ना हांव एके फामिलीक भेटलो मोगाचीं उतरां उलयलो तांकां बुजवण दिली तांकां तांचो भावार्थ वाडयलो हांवें त्या जाणट्यांचेर मागणें केलें तांकां गोठाय बोळ दिलें भुरग्यांक हांवें खेळयलीं तांकां खुशाल केली हो जावन आसलो आमचो सरमांव म्हज्या भाव भयणो तुमकां घडये पोलपुतरार येवंक सोय मेवचें ना सरमांव दिवंक पूण तुमी जोण एकलो तुमच्या घरांनी कुटुंबांनी तुमच्या शेजाऱ्याक तुमी जंय कामाक वेता थंय तुमच्यांनी बरी खबर परगोटूंक जाता कशी तुमचें एक बरें उतर दिवन तो खंयच्याय धर्माचो जावं जाती कातीचो जावं कोणी तो गरजेक सांपडला इल्लोसो आदार कोणी तो एकलो एकसुरो आसा ताका सांगात कोणी नोको नेणार आसता जायते गोंयचे भायले लोक आसता हिंगा तांकां इल्लेशें मार्गदर्शन भुरग्यांक इल्लोसो वेळ म्हजे बाबडो हे भाशेन आमी देवाचें उतर ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाता जायतीं आमची भाव भयण आसतना वेळ काडटात थोडो ही दुसऱ्यांची सेवा करूंक दुसऱ्यां सगळें हुस्को दिवंक केन्नाच निराशी जायनाकात हो वेळ आमचो पिड्यार जालो अशें म्हणो नाकात जें तुमी आमच्या एका ल्हान भावाक भयणीक कोत्ता तें आमी जेजूक कोत्ता आनी हे भाशेन आमी बरी खबर परगोडटा पादग्नाल आसतना सदांच भावुल्लो देवाचें उतर परगोटूंक आपल्या सरमांव उदेशी आनी तशेंच खुमसो तरेन ताणें जायत्या जाणांची पातकां बोगसुलीं तांकां पातकां मेकळीं केलीं आनी नवें जिवीत जिवंक आदार दिलो हें जावन आसलें ताजें काम पूण तेच बरोबर जे इगोर्जांनी तो वावुरतालो लोकांक भेट दितालो कोण पिडेंत आसले तांचेर आशिर्वाद दितालो भुरग्यांक तरणाट्यांक एकठांय कोत्तालो हे भाशेन आपल्या जिविता उदेशी हो सरमांव तो सांगतालो ही बरी खबर परगोडटालो ताचें देवासांव चालू आसा उगडास म्हाका येता म्हाजी एक आंटी आसली वास्को आनी तांचो एक शेजारी जो दुसऱ्या गांवचो म्हाका दिसता आंध्रा प्रदेश ताचो भुरगो दुयेंत जातालो परत परत जायत्या दोतोरांक तांणी दाखयलो कांय बरेंपण मेळोंक ना आनी आमची कोण क्रिस्तांव म्हाजी आंटी तांकां बेस सांगलें पळय पिलार एक आमचो एक भाग्यवंत आसा आमी मागता ताचे मोदेस्तीन आनी तो जायत्या जाणांक बरें कोत्ता तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी मागोवंक जाता आनी फोटो दिलो हांवें पादाग्नालाचो आनी तांणी बावड्यांनी भावार्थान मागणें सुरू केलें तेजे भाशेन हो तर भाग्यवंत आमच्या भुरग्याक बरें कर आनी थोड्या दिसां भितर जें तेजें दुयेंस पिडा इतले म्हयने इतलें लांब आसलें बरें जायनासलें थोड्या दिसां भितर तें बरें जालें आनी ते मागीर सांगतात पळय आमचो भुरगो बरो जालो आतां आमी त्या जाग्यार वचोंक सोदता आर्गां दिवंक खंय तो जागो ताणें सांगलें बरो पयस तो बसीन वचोंक जाय आनी ताणें सांगलें कितल्याय पयस जावं आमी बसीन वयचे ना आमी चलोन वयतल्यो एक यात्रा कशी फुलां घेवन वाती घेवन थंय चलोन वास्कोतान पिलार आयलीं आर्गां दिवंक म्हज्या भाव भयणो धाकटुली कोन्नी आमचे क्रिस्तांव भयण क्रिस्तांव आमचे भाव भयणी कशे परी दुसऱ्याक ही देवाच्या मोगाची खबर सांगतात पादग्नाची खबर सांगतात आनी तांकां बरेंपण मेवता पिकोवणी मेवता तांचोय भावार्थ गोड जाता
असलें काम आमी करूंक वावरया स्टँडो कोणाक फोर्स करून न्हय पूण वी ऑफर जीजस वी ऑफर द लव ऑफ जीजस वी ऑफर द लव ऑफ फादर आग्नेलो जायतीं जाणां हांव जाणा जेन्ना हांव इन्चार्ज आहलो तुमीच जायतीं तुमची गांवचीं कोणीय जावं हिंदू वा दुसऱ्या धर्माचीं ते भाव भयणीक घेवन येतालीं कित्याक तांकां जाय आसलें येवंक आनी तांचेर आमी मागणें कोत्ताले जायते जाणांक बरेपण मेवतालें हें जावन आसा आमचें मिस्योनार काम स्टँडो दुसऱ्यांक जेजूचो मोग चाखोवंक एक संदी दिवंक तर आयज देवाक आर्गां दिताना की आमकां एक वोकेशन दिलां हें आपोवणें दिलां देवाचें उतर परगोटूंक सगल्यांक पाद्रींक माद्रींक आनी आमी सगळे गृहस्थी भाव भयणी आसात तांकां जाता ते भाशेन स्टँडो आमी हें करूंक वावरया आनी जायते जाणांक ही देवाच्या मोगाची गोडसाण ही ताची पेकोवणी हें तेंचें बोगसणें दुसऱ्यांक अनुभवूंक एक सोयेक दिवया भेटवणीच्या वेळार आमी गीत घेवया C10 पेज नंबर 32 बाबा भयणी बापाक भेटो भांगर नाका रुपे नाका आपल्या खालसा सोमे गोपू जेसू तुझे काळीस मागता आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी करीस लेगो मोगान वेगो जिवीत सोडून जेसू तुझे काळीस मागता जेसू मागता खोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक भोगता जेसू मागता खोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक भोगता म्हज्या भाव भयणीनो मुशें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या नांवांच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्कनां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारां आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रोशनां आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वांगणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सातां भोगतांची सोबा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती
संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार भोगल्या तुझ्याच वैभवा उत्सर्गी तुका सोयीसो उत्सर्गी तुका सोयीसो सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोयीसो ताका सोयीसो उत्सर्गी तुका सोयीसो उत्सर्गी तुका सोयीसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवें आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी अप्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्यांक आमाम समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेची उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोटी भाग्यवन झुजे भाग्यवन दवर दुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो सुर्गींचो बाप मोगाळ दोयाळ काकुत्सार आनी हेंच आमकां जेजून शिकयलां. साहित्य पावट आमी ताका उलो मारूंक भावार्थान आमच्या बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म तुका म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे सगल्यांक आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां मोगान आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाचे शिळे हो जावन आसा आमचो मोगाळ जेजू पयलो मिस्योनार. आमच्या काळजांत येता आमकां गोठाय बोळ दिवंक आमी आमच्या जिवितांत उतरांनी कोन्यांनी ताचें राज विस्तारूंक. सुभाग आमी ताच्या जेवणाक आयज आपयल्यान ती. सुमिया दोनशे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गीत घेवया. D7 पेज 50. D7 पेज 50. Zata मनशाचे काळ लिपलोलो उड्या रूपात ताणे वाडले भुकेल्या पियूंक दिले ताणेल्या ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो
tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo mo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo mo midmer nashilo. Lanu vogliam durbor gresta, sangrati doria sacra, e casciora soili, sogli burghi devashi, tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo mo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo mo midmer nashilo. Molnatlo জীবন zalo, puripun korar staplo, ja paska cetencevo, korara cetencevo, tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo mo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo maimo midmer nashilo, tazo mo midmer nashilo. जेजू आमच्या काळजांत थायिल्लो आसा, आर्गां दिवया, दिन वाचुया आनी खिरीत भाशेन आमी ताचे खरेशीस जावन हें ताचें राज विस्तारूंक उमेदीन उर्बेन वावरूंक ताचोच आदार मागुया. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वांकाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाल बाबा भयणो, व्हडा बाबार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. पवित्र मिसाची भेटेंत आमी वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवलो. थोडी भोव दिलाय बरेपण आमकां फावो जालें. हें मेवलेलें बरेपण आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक विस्तारूंक आमी वावरूया. मानिवोंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गरजां त्रासान आकांतांत जेन्ना बाबार्थान आमी ताका उलो मारता, मानेवोंत आग्नेल आमकां पावता. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवोंत आग्नेला वरवीं तुमकां फावो जावची, हीच आमची मागणी आनी आवडे. आयज विल्सन फुर्तादो पोर्वोरितान आपणाक मेवलोलो उपकार असो कुडीत करूंक लायता. म्हज्या पोतनीक 2 म्हयन्यां फाटीं सोंसूंक जायना तशें दुखतालें. अल्ट्रासावंड करतच गोमलें. तिचे ओव्हरींत 3 सेंटीमिटर्स सिस्ट आसा म्हूण. केन्नाय केन्नाय चड ब्लिडींग जातालें.
उपरांत दोतोरान MRI करूंक सांगलें. MRI करतूच ओवरीन कॅन्सर सेल आसात म्हूण आमकां गमून आयलें. आमी सगलीं भियेलीं. तेच भायर आमकां सगल्यांक कोवीड जाल्लें. क्वॉरंटायन सोंपतूच 9 दीस पिलार येवन मानेवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी हांवें म्हजे पोतिनी पासत मागूंक सुरू केलें. तेच बराबर 9 दीस तिका मानेवंत आग्नेलाची माती उदकांत घालून पिवूंक दिली. उपरांत हांवें परत दोतोराशी वचून तिचो अल्ट्रासावंड केलो आनी आमकां गमलें की तिचे ओवरींत आसलो हो सिस्ट नाच जालो. दोतोरान सांगलें तिचो युट्रस काडूंक पडटलो आनी ओवरी काडूंक पडटली. ऑपेरेशन करतूच आमी आनीक एक फावट बायोस्कोपी केली आनी आमकां गमून आयलें तिची कॅन्सर सेल्स कोबार जाली म्हूण. आमी देवाक चड दिनवाशी बराबरच मानेवंत आग्नेलाक आर्गां दिता आनी बेगीनच मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाळ भाव भयणो वो आमच्या भावा भयणाचो भावार्थ तांच्या आकांता त्रासांच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांत घेवन आयिल्ली मागणी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवाक आमी उबारुया आनी भावार्थान उबी रावन ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवीदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. आतां तशेंच मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक गुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणित काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेची इगोर्जेची उगडपोर घोटणी उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. मोगाल भावा भयणो, जायतीं जाणां आमी पिडींत कोश्टवता. जायतीं आमचे भावां भयणां पिडींत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत हाडून पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतीपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवंत भावां भयणांचेर बोलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टांत दुखांत तुजेर बाबार दवरूं आनी तुका तिवून भोवूं. हे परी भावां भयणाच्या एकवटांत सदांकाल जिवूं आनी संतोशांत तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपल्या मोगाचो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात तुमच्या जिविता उद्देशी जेजूचें बरें उतर परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या हृदया बापा मोगाच्या
आशेता लालेवन तुझी परसा altaras marpadragnela Borvasha korda orda Magoideva karsa chita Kausalya tuja burgya Biaskari sorga racha Borvasha korda orda Magoideva karsa chita Kausalya tuja burgya Biaskari sorga racha